जमल्यां सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांदीम स्वरूपकारां तुझ्या गीतां गावन प्रणमर्पितां बली भेटून तुका वंदितां दिनपणी आज तुका हसितां दयामया तुझी नियाळटां पातकी जिन्नी बगस म्हूण मागतां आदर करपा बेसां वाशेतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणो, आमच्या क्रिस्ती धर्माचे रेगरो रिती रिवाजो हे सर्व आमकां बरें करूंक शिवाय वायट करूंक आपयनात. रिती रिवाजो रेगरो आमी पाळन क्रिस्ताक आमच्या सुम्याक खरें साक्षी जावंक आमकां ह्यो सर्व रिती रिवाजो आपोवणी दितात. ह्यो सर्व रिती रिवाजो बरें करूंक पुराक जावन आसात. तर आमच्या जिवितांत आमच्या धर्माचे कायदे रिती रिवाज आमी पाळटा आसतना ताचे तावन सदांच हेरांक बरें करूंक आनी हेरांतय बरेंपण पळोवंक आमकां कृपा मेळों दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आतां ह्या पवित्र रितीन फावो ती बरी वंटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबद अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सुरवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमचे मदें व्याभिचार चालू आसा म्हणली खबर म्हज्या कानाक पडल्या. त्या तराचो व्याभिचार अनुभवार्थ्या मदें लेगून मेळचो ना. एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतल्या तरी तुमी वडपणारच आसात. तुमी त्या विशांत रुदान कर्ण तसलें कर्म आदारल्याक तुमचे मदलो भायर घालीचय आसलो न्ही.
हांव कुडीन न्हय तरी अत्म्यान तुमचे मदें आजार आसा म्हूण चिंता. तशें अजार आसून असलें अक्रम केल्ल्याचेर हांवें फायसल दिवनी जालां. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी जमत आपयतना हांवूय तुमचे मदें अजार आसलो. आनी जेदवां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी सक्तांनी ताका सैताना आदीन करी जाय. हाचे वरवीं ताची खूड शिक्षा भोगून नाश जावं आनी ताचो आत्मपुनी सोम्याच्या त्या दिसा बाचाव जावं. ह्या तरान बाडाय उलोवचें तुमकां तें सजना. इल्लें खमीर सगळें पीठ पुगयता ही सांगणी तुमी आयकून नेनात वे. नवेच कलसिल्लें पीठ तुमी खावचे खातीर परनें खमीर काडून उडया नी जाय की तुमी बेकामीर उडय. क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली. देखून परन्या कमीरान म्हणजे वायटा आनी खोटेपणाच्या कमीरान न्ही बागार स्वताच्या आनी खऱ्या मनाच्या बेकामीर उंड्यान आमी परब चलोवया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायट असो मोग करपी देव तूं न्हय. खोट्याचें वारें लेगून तुका जायना. गर्वी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक शकनात. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कांट लायताय. फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक तानेल्ल्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. जांकां तुज्या गोपान तूं आसरो दिताय तीं संतोशान भरतलीं. संतोशान बरोवन तुका नांव हाडटलीं. वय तूं तांचो सांबाळणार. तुजो तीं मोग करतात देखून तूंच तांची दादोसकाय. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लोका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आनी एक साबता दिसा जेजू सिनेगोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवा हात आंकुडलेलो एक मनीस आसलो. आनी साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फरिजेव ताका पारद करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा आसून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू ताचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, मनशाचो जीव वाचोवंक की तो काडूंक. उपरांत भोंवतणी आसलेल्या सुमेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडटच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचे उतार हे. वाकवणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या
भावांनो आनी भयणींनो, रुली रेग्रो आमकां बरें करूंक आनी बरें करीत बरें जिवीत जिवोवंक कुमो करतात. आमी देशाच्यो रुली रेग्रो नियमां पाळल्यार आमी त्या देशाचे बरे नागरीक जाता. देवाचे उपादेश जर आमी पाळले आनी आमच्या बावडताचे रिती रिवाज्यो रेग्रो आमी पाळ्ळ्यो तेन्ना आमी सर्गींच्या राजाची परजा जाता. रुली रेग्रो आमकां एक गाईड आशिल्ल्या बरी. त्यो आमकां आमच्या जिविताक एक निर्दिश्ट मार्गदर्शन दितात. बरें करूंक आनी वायट सांडूंक, समाधानान जियोवंक, मोगान मैपासान जियोवंक आमकां ह्यो रुली रेग्रो कुमो करतात. रुली रेग्रो आमकां एक मॅप आशिल्ल्या बरी. आमच्या मोबायलार हें मॅपाचें ॲप आसा आनी केन्ना आमकां आमी वचोंक नातल्ल्या जाग्याक वचचे जाल्यार त्या जाग्याचें नांव आमी थंयसर घाल्यार हें मॅप GPS मुखांतर आमकां त्या जाग्याक व्हरून पावयता. आनी अशें आमी कसलेच कश्ट नासतना त्या जाग्याक वचून पावता. आनी अशें हें मॅप आमकां एक दिक्सूची एक मार्गदर्शन दिता आमच्या पैनाक. पूण जर तर आमचें गमन फकत त्या मॅपाचेर आमी कसयलें आनी तें मॅपच तो आमी वचोंक असो जागो म्हणून आमी थंयच खाल्या तेन्ना आमी वचोंकच्या त्या जाग्याक वचून पावोवंक आमकां जायना. देखून तें मॅप म्हत्वाचें न्हय, आमी त्या जाग्याक वचून पावोवचें गरजेचें आनी थंयसर पावोवंक आमकां हें मॅप GPS आमकां कुमो करता. मोगाचें न्हू, आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां आमी पाळच्या रुली रेग्रांचो नियमाचो महत्व कितें गी म्हूण तो आमकां समजायता. कित्या पासत आमी रुली रेग्रो पाळी जाय, कित्या पासत आमच्या धर्माच्यो रिती रिवाज्यो आमी बऱ्यो करून पाळी जाय म्हूण आमकां जेजू आज आंखुडलेल्या त्या हाताच्या मनशाक बरें करच्या मरिफात आमकां तो शिकयता. जेजू साबत दिसा थंयसर आसतना एक आंखुडलो हाताचो व्यक्ती थंयसर येता. आनी फारिजेव कितें करतात, शास्त्री आनी फारिजेव जेजू साबत दिसा ह्या मनशाक बरें करीत गाय, साबतच्यो रुली रेग्रो मोडून ह्या मनशाक बरें करीत गाय म्हणून ते राखोन आसले. आनी तो बरो करीत जाल्यार साबताची रेग्र ताणें मोडल्या म्हणून ताका सावल करूंक, ताका शिरकावन घालूंक ते तयार आसले. तांच्या मोतीची चिंतना देव जावन आसलो जेजू समजता. आनी देखून तो आंखुडलेल्या हाताच्या त्या मनशाक म्हणटा, तुजो हात मुखार व्हर. आनी तो हात मुखार करता आनी ताचो हात बरें जाता. आनी अशें आंखुडलो तो व्यक्ती, आंखुडल्या हाताचो तो व्यक्ती तो संपूर्ण बरो जाता. आनी हाचे मरिफात जेजू तांकां शिकोवंक कशी व्हरता की आपूण आयिल्लो जीव दिवंक, जीव काडूंक न्हय. आनीकल्याचें जिवीत सुखान आनी बरेपणान वाडचें पळोवंक आपूण आयिल्लो आनी आनीकल्याच्या जिवितांत संतोश दिवंक आनी वांटोवंक म्हूण हांव आयिल्लो म्हूण तो तांकां कळीत करता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू साबतचो धणी. जें कितें जेजून केलें हें सर्व आम मनशांच्या बरेपणा खातीर ताणें केलें. वय जुदेव संप्रदायाच्यो रिती रिवाज्यो रुली रेग्रो आसल्यो, पूण केन्ना एका मनशाचो जीव रिस्केर आसा, एक मनीस कश्टांत आसा
तेन्ना ह्यो रिती रिवाजो रुरी रेगरो ताका बरेपण करूंक वा बरें करूंक कुमो करी जाय. जर तर त्या निर्दिश्ट वेळार एका गरजेवंताक मरणाच्या रिस्केर आसल्याक कश्टांत आसल्याक जर तर ह्यो रिती रिवाजो कुमोक करिनात तेन्ना त्यो रिती रिवाजो आसून फायदो ना. हें आमकां अनेक कडेन जेजून स्पश्ट केलां त्या समारिकाच्या ओपारी मरिफात. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, जेजू जिविताचो दाता. जेजू हर एका मनशाक बरें करूंक आयिल्लो आनी हर एकल्याचें बरेंपण तो आशेता. देखून तो साबताच्यो रुली मोडूंक पूण तयार आसा, पूण ताका जाय आनी एकल्या मनशाचें बरेंपण. तर ताचेर पटलावदारी जावन आसचे आमी इतलेंत आशोंक जाय. आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्यो रिती रिवाजो रुली आमी पाळटां वय, पूण त्यो खंयच्या रितीन आमी पाळटां. आमी पाळच्या रिती रिवाजा मरिफात आमी आनी एकल्याक बरें करूंक फुडें सरता गी या वायट करूंक. हाच्या मरिफात म्हज्या जिविताक आनी अनेकल्याच्या जिविताक बरें जाता गी हें आमी पारखून पळोवंक जाय. जर तर आमी पाळच्यो रिती रिवाजो रुली अनेकल्याच्या जिविताक बरें करूंक शकनात, बरेंपण हाडून येनात, तेन्ना खंडीत जावन कितें सरुणें घडोवन आसा म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. देखून जेजू ह्या आकुल्ल्याच्या हाताच्या मनशाक बरें करच्या मरिफात जावं साबत जावं रिती रिवाजो आमच्या धर्माच्यो रुली रेगरो आमी पाळटा आसतना सदांच आमी एक चिंता आप मतीन दवरूंक जाय. तें जावन आसा हेरांचें बरेंपण. हेरांक बरें करचें तें बरें मोन. जर तर आमी आमचे गमान त्या रिती रिवाजेर दवरता, रुली रेगरांचेरच आमी दवरता आनी केन्ना म्हाका बरेंपण करूंक अवकाश येता तेन्ना हांव बरें करूंक मुखार सरिना, तेन्ना खंडीत जावन हांव नीज भावार्थाचें जिवीत जियोवन ना. खरें भावार्थाचें जिवीत जेजूच्या त्या मार्गदर्शनाखाल आमी जियोवंक आमी फुडें सरता जाल्यार सदांच आमी आमचे सर रिती रिवाजो रुली रेगरो ह्यो वापरून आमी हेरांक बरें करूंक आमी फुडें सरत जाय आनी अशें आमी जिविताचे आमी दूत जावंक जाय. देखून जिवीत जियोवंक आनी जिवीत वांटून घेवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. संत स्फोरिताच्या बरत्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं कर ये बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. Undogo avanço, ainda cansou, folvam disso, amcha castanço. Undogo avanço, ainda cansou, folvam disso, amcha castanço. Svikar gurun ye bapa, बदल रक्तामा संक्रिस्ताच्या, स्वीकार करून ये बापा, बदल रक्तामा संक्रिस्ताच्या. म्हज्या मोगाळ भाव भयण, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जर तुज्या महिमेक फोवो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्वकालीनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी तुजें मरण समरमताव जिव्या बवार्तान ताचें पुनर्जिवनपण परगटताव थीर बरवशान तुज्या महिमेवंत येण्याक त्रेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायताव पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गीं तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी करचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासो तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bavarta so gut pergetuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सर्वंदारान आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मये संगती भाग्यवान सुजेते सोपती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयकुने जिवितां सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बागनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्त जयने बरोवशेन उतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुतक देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुतक देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर रावचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेसू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातये येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Takvara kurpe sagora vandan ye Krista Svaga svaga sargiraya Durbolya kalzan moja Jivo bundo tu jividitai Patkancha pasantlo makaraktai Prakashit suryo tu vusvar fantai Jivit mojen nandan kartai Jivita kuvara kurpe sagora Vandan ye Krista Svaga svaga sargiraya Durbolya kalzam moja प्रार्थुया सर्वेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावर्त्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मास रगात घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे Amen
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वड उपकार. Namo Namo Morye Mokalam Cheshekaye Mantuka Hoglap Tuka Hersun Gaitang Tuka Main Tu Ama Servanci Mai Mogal Burganci Aik tu magni amci Dis galka kulteci Namo Namo Morye Mokalam Cheshekaye Mantuka Hoglap Tuka Hersun Gaitang Tuka Mokal putra soven Anquar Maria Shirvati Vankan बघेवन कुर्साचे कुरवें निवळ आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.